ऋताच्या पुस्तकांतले वाचप. न्यायकर्त्यांच्या काळार देशांत दुकोळ पडलो. देखून जुदाच्या बेतलेहेमांतलो एक मनीस आपले भायले आनी दोगा पुता सवे मोवाबाच्या देशांत वस्ती करूंक आयलो. नाओमीचो पती एलिमेलेक मेलो आनी ती आपल्या दोगा पुता सवे रावली. ते मोवाबी स्त्रियांकडे लग्न जाले. एकल्याचे नाव ओर्फा आनी एकल्याचे नाव रूथ. तांणी 10 वर्सां पर्यंत थंय वस्ती केली. उपरांत महालोन आनी किल्योनी मेले आनी नवोमी आपलो पती आनी आपले दोग पूत नासता एकसुरी उरली. तेन्ना तिने आपल्या सुना सवे मोवाबाच्या मैदानात थावन भायर सरूंक निश्चय केलो. कित्याक सर्वेस्परान आपल्या लोकांची भेट केल्या आनी तांकां खाण दिला म्हूण तिने आयकल्लें. त्यो परतून व्हडल्यान सुस्कारल्यो आनी रडल्यो. ओर्फान आपले सासूमांयक उमो दिलो आनी ती गेली. पूण रूथ तिचे सवे रावली. नवोमीन म्हळें, पळय, तुजी जाव तिच्या लोकांशी आनी तिच्या देवाशी फाटीं गेली. तूंय तुजे जावे फाटल्यान वच. रुतान जाप दिली, तुका सोडून फाटीं वचूंक म्हाका बोळ करिनाका. जंय तूं वेताय थंय हांवूय वेतालीं आनी जंय तूं रावताय थंय हांवूय रावतालीं. तुजो लोक म्हजो लोक, तुजो देव म्हजो देव. अशें नाओमी आपले मोवाबी सुने सवे मोवाबाच्या देशांत थावन फाटीं आयली. जवा पिकाचे लुवणेचे सुरवेर त्यो बेतलेहेमाक पावल्यो. देवाचे उतार हें. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजून साधुसेवांचे तोंड धांपयले म्हूण आयकून फारिजेव सांगाता मेळ्ळे आनी तांचे मदल्या एकल्यान जेजूक पारखुंच्या इराद्यान अशें सवाल केलें, मेस्त्री, नियमशास्त्राचो अति व्हडलो उपादेश खंयचो? जेजून ताका जाप दिली, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पराचो तुज्या देवाचो मोग कर. होच अति व्हडलो आनी प्रथम उपादेश. आनी दुसरोय ताचे सारको, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या 2 उपादेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्रवादांचे उतार बांदून आसात. देवाचे उतार हें.